पान 9 आणि 8, G3, page 98. Kristi lokaudeta, bargak poduk sutta, nadalang mormota, surgianot sutta. Kristi lokaudeta, bargak poduk sutta, nadalang mormota, surgianot sutta. Tuye, 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 Devun sorga baude, tuye, 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 bagoyam che aude, atna hami sogle, sorga glai daudore, doye nam kabore, ami bakhi dubre, atna hami sogle, sorga glai daudore, doye nam kabore, ami bakhi dubre, tuye, 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 devun sorga baude, tuye, 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 bagoyam che aude. सगळ्यांक देव बरो दिसतो. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून गेले ट्रेवर रॉड्रिगीस तेव्हा ताका आपणा सुशें आपण वेल्यार एक वर्स पोत्ता कसलें ताचें पातोक आसन जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचेर रायस ताका फाव करूंक मागुया. आमाराल ह्या वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासून आमी मागता लुसी ब्रागांजा, लिना फेर्नांदीस, एना लुईस क्रूज, कुस्टोदियो काब्राल, मिल्टन फेर्नांदीस, अतन्या फेर्नांदीस, शेल्डन डिसोसा, प्रिडेन्सिया वास आणि सँड्रा डिसोसा. आयज साब्रिमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता जोस्वीन नाझारेत दोंद्रे. साब्रिमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना साब्रिमाची विनोवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशलकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. म्हजो बहीण मानू आयचो सबब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटेल्या. आमी जेवच्या जल्माचे परबेक उमऱ्यार आसा आनी जेजूचो मोग जेजूचो जल्म आमकां एक खुणा जावन आसा देवाच्या व्हड मोगाची. तरी परब आमी समरुपता तेन्ना आनी जेजूचेर आमी नदर मारता तेन्ना केद भाशेन देवाचो मोग आमचे सोबे कितलो व्हड, कितलो आपुरबायेचो, कितलो मोगाचो आनी कितल्या देण्यांनी भरलेलो ते आमी नियाळ करुया. आनीक आमच्या सणकल्याच्या काळजांत जेजूक जल्माक हाडूंक आमी सगळीं देवा भाशेन मोगाची बाबा भयणां जावंक, मोगाची मनशां जावंक वावरूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ घसण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी ह्या बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थूया. तळसो बेवगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग ते आमकां दवरात. सोम्या जेजू, वेगी वेगी ये, काळाव कोरी नाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर फात येता तांकां तुज्या येण्याच्या संतोशान भर. तूं देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जिवंक लागलेलो. ताचे भोंवतणच्या सर दुस्मनांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरांत बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपूण हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोजेक हांव एक दीस दितलो आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयचे ती आपले बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी करूं कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मनांच्यो लढायो थांबून हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पर कोलीत कोत्ता. सर्वेस्पर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पर तुजें तावन एक घोराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणी वस्तलीं आनी तुजें शिवासन सासणाक गोठ उरतलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जापाप जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. आनी एकदां म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण पुरगोडटलो. तुजो मोग सासणाक दोगता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. अशें तुवें सांगलें. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोखतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदान सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें घडप. सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. उद्गार. फांत्यावेलें ओरून तूं सासणीक उजवाडाचो परजोळ
आनी भुक्तीपणाचो सुर्या काळुखांत आनी वन्नाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. Sorvesmo तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. Luca pormone शुभवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जुआवाचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली, तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेष दवरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भोक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी मागात लावन ताणें भासायलोली. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणी आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घोराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बोळवोन तारुकाक उपसयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक वाचतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतुलय. पातकाचे बोगसणे दिता त्या तारुणाची ओळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळसाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळुकांत आनी मरणाची सावळीन शियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. सोम्याचे शुभवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या दावीद राजाची खबर. दावीद राजान आपल्याक रावूंक एक बरी पालास बांदलोली, पूण देवाची आर्कपेट आजून तंबूंत आसली. आनी देखून ही येवजण तो कोत्ता तेन्ना देव नातान प्रवाद्याक ताचेशी धाडटा आनी आपणाक एक घर बांदूंक दाविदाक हुस्कायता. पूण हें घर बांदूंक दावीद पावलो ना जायत, पूण हें घर बांदूंक जो जागो जाय आसलो, जे दुडू एकठांय करूं जाय आसले, हें सगळें दाविदान एकठांय करून दवरलें. पूण ताच्या उपरांत जेन्ना ताचो पूत सोलोमोन राजा जातलो, सोलोमोन ह्या जाग्यार देवाक एक व्हड देव मंदीर बांदतलो. पूण त्या उपरांत आमी पळयता सोलोमोनाची राजवटकी सोंपता आनी इस्रायलाचो देश 2 भागांनी वांट्टा. आनी हे परी जायते राजा ह्या तांच्या दोनूय वयल्या आनी सकयल्या किंगडमांत येतात आनी त्या उपरांत भायले जायते राजा तांचे राज चलयतात. आनी जेन्ना भायले राजा जशे आसिरियेचो, बाबिलोनियेचो, पर्शियेचो, ग्रीक अशे हेर राजा तांचेर राजवट चलयतात तेन्ना जायते दूख, जायते कोश्ट इस्रायल परसा सोसूंक लागता. आनीक आयच्या शुवर्तमानांत आमी आयकलां जाकारियासाचें गीत. जुआवाचो जल्म जाला, ताची सुनोद जाल्या आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन जाकारियास हो यादनीक हें सोबीत सुंदर गीत आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जाणाव 12 वर्सां जाकारियासाक एलिझाबेथीक भुरगें नासलें. पूण आतां जेजू येवचो वेळ पावलो आनी ओचोऱ्यां घोडटात, विस्मितां घोडटात. आनीक एलिझाबेथीक आनी जाकारियासाक भुरगो जल्मता. आनी आमी जाणाव एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गर्भेस्त आसतना मारयेक आंच बोडव्याची विसपी जाता.
उपरांत तिचे पोसू जावपाचे दीस जाव पर्यंत आंकवार मारिया जेजूक आपल्या कुसव्यान आसतना एलिझाबेथीशी रावन तिचो प्रोसूज जावन जुआं बावतीस जल्मू पासून ताचेशी ती रावता. आनी प्रितीच्या भावा भयणीनो, जाकारियस हो एक याज्ञीक ओगेपणान तो मनो जालो देखून हे सगळें पळयता. पूण ज्या दिसा ताच्या पुताक नांव घालतात ताची जीब सुट्टा आनी देवाचें हें तुस्त गीत तो गायता. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, हे तुस्त गितांक आमकां 2 भाग मेवतात. पयल्या भागान तो उगडास कोत्ता देवान केलोल्या अब्राहमाक दिलोल्या त्या सोपुताचो सोडवंडार येतलो, दाविदाचे कुडयेंतलो हो सोडवंडार येतलो म्हूण जाकारियस आमकां उगडास कोत्ता. आनी दुसऱ्या भागान ह्या सोडवंडाराक वाट तयार कोत्तलो आपलोच पूत म्हूण जाकारियस ह्या गितांत आयज आमकां कळोवन दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ज्या काळार जाकारियसान हें गीत गायलें त्या काळाचो लोक खऱ्यांनीच रोमकाराच्या अंडर ती जायते दूख कोश्ट भोगताली. रोमकार तांकां सतायताले, तांकां जायतो टॅक्स फारीक करचो पडटालो. तेच बरोबर रोमी साम्राज्यान हांगा थंय जायते रोमी देवाची देव तेंपलां तांकां बांदून कशी दवरलेली. आनी खऱ्यांनीच ह्या दुखाच्या कोश्टाच्या वेळार जाकारियसाचें गीत जाता एक बोरवाशाचें गीत, जाकारियसाचें गीत जाता एक कुशालकाय हाडटोलें गीत. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी उंबऱ्यार कशी आसा. आयचे राती जेजूच्या जल्माची परब आमी समारंभता. आनीक ह्या आदल्या दिसा हे जाकारियसाचें गीत तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. जशें त्या काळार दुखान सोडफोडटल्या लोकांक हें गीत जालें बोरवाशाची कुडां, तेच परी आमच्याय जिवितान जेन्ना आमी कोश्ट, दूख, त्रास, आटेविटे भोगता, जेजूचो जल्म जाता, आमकां एक कुशालकायेची खबर, आमकां एक बोरवाशाचो संदेश. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना किरीत भाशेन आयच्या दिसा आमचें काळीज आमी तयार करुया. जेजूक आमच्या काळजान भितर सरूंक आमी आमच्या काळजा मनाची आयच्या दिसा तयार करुया. आनी जेजूच्या जल्मान येतली कुशालकाय सगळी आमी पयलीं आमच्या काळजांत अणभवुया. आनी अणभवलेली ही कुशालकाय आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या सवे आनी आमच्या समाजांत परगटूंक आमी वावरुया. बेठोनेंग आमी गायन गावुया. C302 सर्वेस्परा देवा पान 42. C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार या सोऱ्या उड्याचे ही बेटुका मांदा तो शिको हे बेटे जाता सुखुकामचे याज्ञिक पवित्रुता मोहुंदोरो odluca ja soria udiaco amce dele doru paudoro Christace urrogot grasamco म्हज्या बाबा भयण्यानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोड पुदबिदार दिया बाप्पाक मान दादोसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदातलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका भेटूंक आमी हाडलोलीं हीं दानां तुवें स्विकार कर. तांचे वरवीं आमच्या पातकांतलीं सुटून तुज्या पुताचे येण्याचे मोहिमेक नितळ काळजा मनान तयार जावंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळसां उबारात. आम्ही सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सर पोतपेताना सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताचे हेण्याचें गीत गायलें आनी तो येतोच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडें संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. हे परी तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनान पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबार संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dolaraco sorbe sorbiu, Sorgani sovsar voljak, Tuča vojvova, Osana u sorbi, Sorbe smoračinavi, Eta to subagi. Osana usoli. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनीक प्रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गूट. Sumia hami oudo kata ani ekasi trebieta title bauti tu boro tesor tu ce moror porgota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोर्माची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आनी तुज्या काकृतीन अंतरलोल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे मायस संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुसेफास, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोरका तुका मानल्या त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी.
ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. म्हजो बहीण मानू आदल्या कोरारांत देवाची आर्क पेट टोंबून आसली आनी देवान आपणाक घर बांदूंक सांगलें. नव्या कोरारांत आनी आतां जेजू आमच्या काळजांत घर बांदूंक आमकां सांगता. आमच्या काळजांत तो जल्म घेवंक सोदता. आमचें जिवीत तो आपलें मंदीर करूंक सोदता. तर हे परबेचे आमी उमऱ्यार आसा म्हणटोच जेजूक आमच्या जण एकल्याच्या काळजांत आमी जल्म घेवंक दिवया आनी आमच्या जण एकल्याचें काळीज जेजू भाशेन मोगाचें सेवेचें हुस्क्यान भरलेलें जावं ते जेजू शुक्र प्रार्थनांतल्यान बोळान करपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार त्या करून जिवितांचो बसके आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोरवंड्या राजक्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतेल्यांक आमकां जेवदा काकुती सोर पातकांती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेस क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजे येते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. खोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया. सोमिया जेजू ये ये D308 पान 60 आनी 8 D38 पेज 68. सोमिया जेजू ये तू ये आमच्या कारजार रावू घे. सोमिया जेजू ये तू ये आमच्या कारजार रावू घे. पापा करचून देवून आयलो आमचे सारको मुनी सारोय. सासनांक तुजे येवजोड जाले आमचे मोगे बी राखोचे. सोमिया जेजू ये तू ये आमच्या कारजार रावू घे. सोमिया जेजू ये तू ये आमच्या कारजार रावू घे. मोक्षाक सोयवार काल दिल जालोय साकरा रुपान दिसी पडलोय. आमची बाकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय. सोमिया जेजू ये तू ये
आमच्या कारजान आमुगे पवित्र आत्म्यान आमकां भोंवताय बाप्पा सारकी आमकां करताय आवय तुजी आमी सगळीं दिनान आयल्या तुजे सोशी सोम्या जेजू ये तुये आमच्या कारजान रावगे सोम्या जेजू ये तुये आमच्या कारजान रावगे जायतो वावर आसा कित्याक भायर कोदेलां घालूंक जाय जे मिसाचें बलिदान भायर जातलें कुरीस आसा तो व्हरूंक जायो आल्तार हांगासर आसा तोवूय व्हरूंक जायो आतां मीस काबार जालें म्हणटोच हांगासर आल्तार आसा कोदेलां आसा ती आमी आल्तारार व्हरून दवरतल्यो तशें थंयसर मेटूय घालूंक जाय आनी 10 वाजता PPC मेंबर्स येतली कोदेलां घालूंक आनी दुसरो वावर आसा सो तुमी येवचें तुमी येयलें जाल्यार आमचो तो वावर ओके तुमी येयलें जाल्यार सगळीं तरी सांगातान येयलीं जाल्यार वावर कितें जाता सोंपो जाता आनी रोखडो जाता जावपाना न्हू जातलो पूण म्हाजो वेळ लागतलो देवाचो वावर केन्ना कितें उरोना ओके तो कसो ना कसो जाता सो येवचें तुमी आनी जो वावर आसा तो सांगातान आमी करुया आनी एक ही आमची तयारी आनी देवाचो अदीक आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी घेवया तो रावता तुमी येतली आनी तुमचो सगळो सहकार दितली आनी जो वावर आसा तो तुमी बेगूनच सांगातान सोंपयतली सर्विसपर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं सर पुदविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागतांव आनी तूं सुर्गीच्या दोलबराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक यमकोणान लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सलपतात आमेन भो भाग्यवंत मारी तूं आमचो सदांकाल आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो आयज आमी तुका भेट करून आयल्या तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या आनी सगळे कोत्तेल्या म्हूण भास दिता पदवेदार माये आमकां हे उपकार सोडून दी तायल्यांचे जय तरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोळ आनी तुज्या पुत्रा सोवे साश्टाचे जिवीत सदांकाल आदार दितले माये आमचे पासत विनोती कर
ए सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझे माये मारेच्या एकाच सुत्रान गालिलियान काना नोंगरांत उदोक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदललें. तुझे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्यो. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागताव. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, थाळ्यांत आमकां तिराय, आमच्या दिसपट्यान जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गोरसांनी मागणे. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागताव. कोश्ट, हुस्के कोती, विघ्नां संकुश्टां ही आमचे निर्भाग हाडलेले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयीन सोतून कर. तुझ्या पुताच्याच कोश्टांक आमचे मन एकठावन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागतां. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जियोशे कोर म्हूण मागतां. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागतां. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. मेलेल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागतां. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पडयोसो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगुशी कोर म्हूण मागतां. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गोरसो आमच्या आदाराचे मायेंत हांव घालुया. Mari bovici drata, tu gorvaiecia doreani, sasvotana race mai, ore hamka bhaya lagi, tuche vege baru Orso tos gordu kruše, Mae tu kahe dave, Tuche vege maru kuso, Orom tu chasu kukaso, Orso tos gordu kruše, Mae tu kahe dave. ए आदाराची माई तूं गिरेस तुशी उदार देवाची सोद देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्ता तावन तूं आमच्या पातक्यांचे भोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका ओलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यान जिवंक आनी आयच्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ए आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय सोमुया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या सुक्तिवंत शेरोणा काल जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मरे कृपेन मेळले सुरेस्पोतचे थाय आसा उसऱ्या मध्ये सुदोय आनी सुदोय तिचो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाची माये आम्हा अपया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाची भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजी मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक
आमी तुजे लागीं मागतां, आमकां जे काळजांतावन तुजे आवयचो आदार सोदतां, तुजे सोडवणेचो फोड ससनाच्या ससनाक भोगूंक दी. आमेन. ए सुम्या कुडीचे असोकतायेन कश्टवतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसतल्या ओतम्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी सोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगाताक आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. मेमोरारे म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दवर की कोण तोरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो, तुज्या हातांतलो आला शिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोबरच्यान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येतां. आंकवारीचे आंकवारे माये मोचे, तुजे सोशी हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. Herbe su curățai pirii, tu geam ci gari, ai condu ge mai, tu आमी मागतां माये आमचे हात जोडून, बेजाव आमचे गांव तुजे